दर वर्साक 15 ऑगस्ट पेरेंट्स, टिचर्स, स्टुडंट्स आणि कम्युनिटी मेंबर्स अशा सगळ्यांच्या उपस्थितीत आम्ही मनयताले। पूण ह्या वर्साक परिस्थिती अशी आसा की फक्त आमचे स्टाफ मेंबर्स हांगा एकठांय येवन भारताचो आयचो स्वातंत्र्य दीस आमी मनयतात। तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट परबीता। कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष देशाबाई सिंगबाळ, त्याच प्रमाणे रवींद्र केळकर न्यायमंदिर स्कूल मॅनेजिंग कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांतराव नाईक, विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष चेतन बाबाचार्य, आमच्या शाळेचे आदले अध्यक्ष पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष परब हांचे कडेन हांव मागता। तशेंच विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या पालक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष प्रसाद बाबरायकर आणि विशाल सर यांचे कडेन हांव मागता तांणी माचयेर येवचे फ्लॅग आसा।
आयच्या या स्वातंत्र्य दिवसानिमित्त मानेस्तां आनी तुमकां सगळ्यांक हांव परबी भेटयतना म्हाका उपाट खोशी भोगता. तशेंच आमची जीण सुखमय आनी सुंदर करपी स्वातंत्र्य सैनिकाचो ह्या वेळार उल्हास काडून तांकां नमन करता. इश्टांनो, तुमी जाणा, जेन्ना जेन्ना आमचो देश खंयच्याय मळार उल्लेखनीय कामगिरी करता न्ही, तेन्ना म्हजें व्हडलें अभिमानान आनी गर्वान फुलता. हें सांगपाक म्हाका खूब खोशी भोगता. तुम्ही जाणत आसतले की भारत हो एक महान देश जावन आसा. फाटले 73 वर्सां ताणें साबार जैतां मेळ्ळ्या. माय विजन ऑफ इंडिया हो APJ अब्दुल कलाम हांचो एक मुजरत तुमी वाचात. तुमी ह्या फाटल्या 73 वर्सां एक नजर मारत न्हय तर उत्पादन मळार भारत नंबर 1 आसा. रिमोट सेन्सिंग सॅटेलायट हातूंत मदीं भारत टॉप म्हळ्यार नंबर 1 आसा. तशेंच गंव तांदूळ उत्पादन मळार भारत नंबर 1 आसा. खेळ, सिनेमा आनी हेर मळांनी अजून मेरेन तरी यशाची पावलां मारत आसा. अश्यो साबार उपाधी देशाक मेळ्ळ्या ही आमकां सामकी खोशदिली गजाल. पूण नशीब आमची मिडिया आमच्या देशांतल्या वायट गजालींचेर भरभरून बरयता. कित्याक खबर हांव तुमकां एक गजाल शेअर करता. फाटल्या 10 वर्सांची गजाल. इस्रायल देशाचेर तांच्या शेजाऱ्यांनी अटॅक केलो, बॉम्ब ब्लास्ट केले. बॉम्ब घालून गांवचे गांवाची नाशाडी केली, लोकांचे जीव घेतले. तरी वर्तमानपत्रांनी तांच्या संयम सोडलो ना. दुसरे दिसा वर्तमानपत्राचेर एका शेतकाराचो फोटो हेडलायनी सयत मुखेलपणान आशिल्लो. तातूंत भितर ताणें वाळवंटांतली जमीन 5 वर्सांत 45 करून पीक काडिल्लें. हो एक फोटो इस्रायल देशांतल्या त्या शेतकाराक सामको प्रेरणादायी थारलो. शेतकाराक इन्स्पायर्ड केलो. ऑफकोर्स बॉम्ब ब्लास्ट अटॅक बातमी भितरलेपणाचेर आशिल्ली. तुम्ही मुजरत गोंयांत घेता. भारतांतल्या वर्तमानपत्रांनी मर्डां, दूख, आतंकवाद, क्रायम हांचे विशीं लिखाण भरपूर आसता. कित्याक नको? तरी पूण म्हजो एक प्रश्न आसा, आमी इतले नकारात्मक कित्याक जायत चल्ले? मुजरत हाचेर आमी विचार करपाची गरज आसा. पूण अशेंय ना, आमच्या देशांत मनीसपणाच्यो धर्माच्योय देखी पळोवंक मेळटात. फाटल्या 8 दिसांतली गजाल. हालींच कालिकत केरळात विमान अपघात जालो. तातूंत सुमार 18 जाण लोकांक मरण आयलें. पूण उरिल्ल्या 160 जाणांक सापडिल्ल्या प्रवाशांक सरकारी ॲम्ब्युलन्स हॉस्पिटलांत पावोवपाक उशीर जालो. तेन्ना थंयच्या थळाव्या लोकांनी घडाघड आपल्यो प्रायवेट कार काडल्यो. सुमार 200 कार रस्त्यार आयल्यो आनी तांणी त्या लोकांक हॉस्पिटलांत व्हरून पावयले आनी तांचो जीव वाटायलो. ही मनीसपणची देख तांणी घालून दिली. तेन्ना हांव फुडाराक आमी मनीसपणाच्या धर्माक पाळो दिवंक जाय अशी आस बाळगिता आनी हांव हांगा थांबतां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. इन्स्पायरिंग स्पीच सगळ्या खातीर ह्याच्या दिसाक जशी जाय तशी योग्य अशी स्पीच केल्ली आसा. अपेक्षा टिचरी त्रासाच्या दिसा खातीर कविता बरयल्ली आसा आमचे कडेन म्हाका ती आतां आमी करता. सगळ्यांक परतले भरपी स्वातंत्र्य सैनिक. देश आमचो महान हो, देश आमचो महान हो, महान हो देश आमचो. देश आमचो महान हो, महान हो देश आमचो. देशा खातीर स्वातंत्र्य मेळोवपी स्वातंत्र्य सैनिकांक सलाम आमचो. स्वातंत्र्य सैनिकांक सलाम आमचो. सुभाष गांधी भगत आझाद. सुभाष गांधी भगत आझाद झुजले साबार आमकां मुक्ती दिवपाक. सुभाष गांधी भगत आझाद झुजले साबार आमकां मुक्ती दिवपाक त्रास सोंसले, प्राण घालेले. नमन करूया आमी तांच्या बलिदानाक. नमन करूया आमी तांच्या बलिदानाक. ह्याच देशांत जल्मले, ह्याच देशांत ते जल्मले, दुस्माना आड खूब झगडले. ह्याच देशांत ते जल्मले, दुस्माना आड खूब झगडले. रात आनी दीस एक करून स्वातंत्र्य आमकां ताणी मेळोवन दिलें. स्वातंत्र्य आमकां ताणी मेळोवन दिलें. जर मेळूंक नासलें आमकां स्वातंत्र्य, जर मेळूंक नासलें आमकां स्वातंत्र्य तर सोंसची पडटली आसली किंवा. जर मेळूंक नासलें आमकां स्वातंत्र्य तर सोंसची पडटली आसली ना. आयज जर आमी घेवपाक श्वास घेतलो, उपकार आमचे त्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे, उपकार आमचे त्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे. आयच्या ह्या इतिहासीक दिसा, आयच्या ह्या इतिहासीक दिसा
सगळीं आमी एकठांय आयल्यात हांगा आयच्या इतिहासीक दिसा सगळीं आमी एकठांय आयल्यात हांगा स्वातंत्र्य सैनिकांची याद काडीत मनासावन
उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे दिलरुबा, मेरी आँखों मेरा पैगाम दे। ओ जाने तूने पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, तेरे गाँवों में, उसी की छाँवों में, कि माँ की आँचल मैं जो वादा था वो निभाऊंगा, मेरे आऊंगा, 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 मेरे आऊंगा। आणि आता मग कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष केशवभाई सिंगराजकडे कार्यालय सगळ्यांना नमस्कार आणि आजच्या स्वातंत्र्य दिसाची परबी म्हज्या मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्तांव सगळ्यांची नांवां घेना कारण सगळे आपलेच आसात शिक्षक आनी म्हजे सगळे इश्ट आयज मागीर म्हळें तशें थोड्याशा एका वेगळ्या स्वातंत्र्याची वाट आमी सगळेच पळयता पारतंत्र्य म्हणचें ना पूण थोडेशें एक बंदिस्त वातावरणांत आमी आयज सगळीं जगतात आनी आमीच आमचेर घालून घेतिल्ले थोडेशे पारतंत्र्य म्हणत हांव कारण जें कारण आसा तें नैसर्गीक आसा आनी आमच्या हातान कांयच ना अशा परिस्थितीन आमी सगळे हांगा आसात तेन्ना फक्त दोनूच गजाली नजरेन तुमचे कडेन म्हाका शेअर करपाचे आसा हो व्हिडिओ आमी घडये आमच्या विद्यार्थ्यां मेरेन आनी शिक्षकां मेरेन आमच्या पालकां मेरेन पावोवपाचो हावेस बाळगितात म्हणूनय दोन प्रकारचे हुस्के म्हाका म्हज्या मुखार दिसता एक हुस्को पालक शिक्षक विद्यार्थ्यांचो आनी दुसरो हुस्को ह्या समाजाचो घटक म्हणून म्हजो स्वताचो पयलो हुस्को म्हाका दिसता की शिक्षणीक वर्स आमचें सुरू जालां आनी सगळ्याच पालकांक म्हणया विद्यार्थ्यांक म्हणया किंवा शिक्षकांक म्हणया हें शिक्षणीक वर्स कशें आसतलें हाचो खूब व्हडलो हुस्को आसा ऑनलायन क्लासीस आमी सुरू केल्यात बरोबर तरी आसतना त्यो कशे तरेन चलतात त्यो पुरक आसात काय कितें आनी ह्या शिक्षणीक वर्सान आपल्या भुरग्याचें भवितव्य कितें हाचो विचार सगळेच पालक शिक्षकूय बी आनी खास करून स्वता विद्यार्थी करता अशा वेळार वेगवेगळ्या कडल्यान जी विधानां जातात ताका लागून शिक्षकांनी म्हणया विद्यार्थ्यांनी म्हणया पालकांनी म्हणया कशे तरेन मुखार वचपाचें हाचेर पयलीं सगळ्यांनी सिरियसली जरी विचार केलो आसलो तरी आतां हळू हळू बदल करपाक लागले अशा वेळार हांव पालकांक विद्यार्थ्यांक आनी म्हज्या सगळ्या शिक्षकांक एकच सांगना की आयज मेरेन आमी जें शिक्षण घेतला तें मागीर क्लासीस जावं किंवा ऑनलायन जावं तातूंतल्यो मूलभूत ज्यो गजाली आसात त्यो आमी जर लक्षांत घेतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता हो हुस्को सगळो पयस जातलो ऑनलायन क्लासींनी आतां अटेन्शन तितलें मेळना अशे तरेचे कांय गजाली जेन्ना कानार पडटात तेन्ना म्हाका दिसता की जो डिसिप्लीन आमी हरशीं शिक्षणीक वेवस्थेंत अपेक्षीत आसा आमकां तो डिसिप्लीन जर आमी ती शिस्त जर आमी दोळ्या मुखार दवरली जाल्यार म्हाका दिसता आमी हे शाळे वर्स बरे तरेन मुखार व्हरपाक शकतली आनी त्या शिस्ती वांगडाच थोडोसो आदर म्हणटा आसतना हांव जाणा की शिक्षक सदांच विद्यार्थ्यां कडल्यान आदराची अपेक्षा बाळगितात पालक विद्यार्थ्यां कडल्यान अपेक्षा बाळगितात पूण ह्या वेळार तो आदर आनी एकामेकांची समजुपाची गरज आमकां सगळ्यांकूच आसा कारण आमी सगळींच जाणां नव्या गजाली वापरावन मुखार वतात सगळींच जाणां वेगवेगळे तरेचे प्रयोग करत मुखार वतात म्हणटकर हे प्रयोग करता आसतना एकामेकांक समजून जर आमी मुखार गेली आनी शिस्त आनी आदर ह्या दोनी गजालींचो जर आमी थोडोसो सुपेस घातलो जाल्यार म्हाका दिसता हे शाळे हे शिक्षणीक वर्स बरे तरेन आमी मुखार व्हरपाक शकतली आनी हाका आमी एक संद म्हणून पळोवपाची गरज आसा संद म्हणून पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता नव्यो गजाली आमी बरे तरेन
जेन्ना जेन्ना अशा तरेचो पॅन्डेमीक काळ किंवा अशा तरेची अवस्था आमच्या देशांत वा देशा भायर हाच्या पयलीं आयल्या तेन्ना मनीस म्हणून आमच्या भितरच्यो थोड्योश्यो कमतरता म्हणून हांव थोडीशी लिमिटेशन जी आमच्या भितर आसा तांणी परत तकली वयर काडल्या म्हणजे हे पॅन्डेमीक कित्याक लागून जाता किंवा खंयचो लोक हे स्प्रेड करता किंवा कशे तरेन हे मूळ धरता ह्या गजालींकूय आमच्यो ज्यो थोड्योश्यो मनान गजाली आसात ताका मागीर जात जावं धर्म जावं बॉर्डर्स जावं गरीब श्रीमंत अशा तरेचे फरक आमी ह्या गजालीक लावपाक लागले आनी ताच्याय एक स्टेप मुखार वचून आयज जेन्ना देशांत किंवा आमच्या राज्यांत ह्यो पॅन्डेमीक केसीस वाडटात तेन्ना थोडोसो जाका कोरोना जाता किंवा जाका हो संसर्ग जाता ताकाच खुशी मनोवपाचे प्रयत्न आमी हळू करपाक लागले जी खूब भयानक गजाल आसा आनी खरें म्हळ्यार जो अशें करता ताचो आमी निशेध करपाक जाय पूण आमी ह्या सगळ्या भितर वांटेकार जावपाक लागले खूब खंतीची गजाल आनी तें आमी करया आनी तें आमच्या विद्यार्थ्यां मेरेन आमच्या पालकां मेरेन आमच्या इश्ट मित्रां मेरेन पावोवपाची जबाबदारी आमची आनी खास करून शिक्षक म्हणून किंवा एका शैक्षणीक संस्थे कडेन संलग्न म्हणून आमची सगळ्यांची अशें म्हाका दिसता तेन्ना जाता तितले संवेदनशील जावन आमी सहानुभुती म्हणच्या पेक्षा म्हाका दिसता एकामेकांक आदार दिवपाची चड गरज आसा कारण जाका कोणाक कोरोना जाता ताका अर्थात तो जावचो कसो दिसता किंवा केन्ना केन्ना ताची चूक नासतना ताका हो विशाक्त ताचे कडेन पावता तेन्ना जाता तितले आमी मातशी संवेदनशील जावया आनी ह्या वेळार एकामेकांक आदार दिवन मुखार वचया अशें म्हाका दिसता ह्या वेळार हांव इतलेंच मागन की जी बंधनां आसात जे थोडेशे कागदत्रे हो म्हणटा ते आसात ते आमच्या कुडीक आसा फिजिकल बॉडीक आसा पूण आमच्या विचाराक किंवा आमच्या मनाक ना जर आमच्या मनाक सदांच आमी मेकळे दवरया